महापुरुषाची वळख ही व्हड स्वप्न ताणें देखलें. मायभाशेक मानाचो पाठ दिवंक कवन ताणें रचलें. हिणायलो ताका लोकांनी उणाक भाशेक लेखून. स्वाभिमान जागलो ताचो बांदावळ भाशेक ओपून. जाले कितले वादविवाद, हार मानली ना ताणें. इतिहास धरून तत्वगिन्यानी साहित्यूच जालें ताचें जिणें. अभ्यास साबार भासांचो, जोडलो पावंडो बुदवंतकायेचो. कोंकणींतल्यान चिटयो बरोवन राखलो प्राण गोंयच्या दायजाचो. एकूच ध्येय उद्दिश्ट बाळगिलें, आवयक मानान वागोवपाचें. मोग दवरली वचन घेतलें, कोंकणी सदांच केळोवपाचें. कवी मनोज नरेंद्र कामत हांचे कवितेंतली ही कांय कडवीं. कवितेंत ज्या महान व्यक्तिमत्वाचें वर्णन केलां तें म्हळ्यार कोंकणी भाशेक मानाचो जागो मेळोवन दिवपी गोंयचे सुपूत शेणै गोंयबाब उर्फ वामन रघुनाथ शेणै वर्दे वालावलीकार. शेणै गोंयबाब हांचो जल्म 23 जून 1877 ह्या दिसा दिवचले म्हालांत जालो. घरच्या अर्थीक परिस्थितीक लागून तांचें शिक्षण अर्द्यार उरलें म्हूण तांणी घराच इंग्लीश आनी संस्कृताचो अभ्यास स्वाध्याय पद्दतीन सुरू केलो. उपरांत फुडल्या शिक्षणा खातीर ते आपल्या काका वांगडा मुंबयत गेले. थंय तांणी जायतीं पुस्तकां वाचून काडलीं आनी जायतें गिन्यान जोडलें. वाचन, लेखन, चिंतन आनी मनन तांच्या रक्तांतच आशिल्लें. शेणै गोंयबाब एक स्वाभिमानी मनीस आसले. तांच्या स्वाभिमानी स्वभावाची देख म्हळ्यार मुंबयत काम करतना तांचेर अन्याय जालो, तांकां फावो तसो मान मेळूंक ना म्हूण तांणी 48व्या वर्सा राजिनामो दिलो आनी नोकरी सोडली. तांणी आपलें फुडलें जिवीत कोंकणी भास आनी समाज सेवे खातीर ओंपपाचें थारायलें. पोर्तुगीज मिशनरीन कोंकणींत पयलें साहित्य निर्माण केल्लें. व्याकरणीक वावरय जाल्लो, पूण सामाजीक मान्यताय मेळूंक नासली. लोकांक कोंकणी उलोवपाक वेव्हार करपाक लज दिसताली. अशा वेळार शेणै गोंयबाबान आपल्या साहित्यांतल्यान कोंकणीची गिरेस्तकाय, तिचें उतरांचें सामर्थ्य आनी सौंदर्य तशेंच तिचें इतिहासीक पोन्नेपण लोकांच्या नदरेक हाडलें. हें सगळें करपाक तांकां खोलायेन अभ्यास करचो पडलो, तशेंच खूब वाचनय करचें पडलें. शेणै गोंयबाबांनी कोंकणी भाशेचेर जायतें साहित्य रचलां. 1928 वर्सा गोंयकाराची गोंया भायली वसणूक हो तांचो पयलो खंड उजवाडाक आयलो. 1933 आनी 1934 वर्साच्या अदमासा गोमंतोपनिशद पयलें आनी दुसरें खंड उजवाड आयलें. आबे फारिया आनी पुण्यात्मो राम कामती ह्या 18व्या शेंकड्यांतल्या गोंयकाराची जीण तांणी इतिहासाचें संशोधन करून बरयली आनी 1939 आनी 1941 वर्सा पुस्तक रुपांत उजवाड आयली. तशेंच 1955 वर्सा अल्बुकर्कान गोंय कशें जिखलें आनी वलीपत्तनाचो सोद हीं पुस्तकां बरोवन गोंयच्या इतिहासाचेर उजवाड घालो. गोंयबाबाच्या तेंपार कोंकणींतल्यान बरीं नाटकां जावपाक शकनात असो गैरसमज आसलो, पूण कोंकणीची ताक दाखोवपा खातीर गोंयबाबान नाट्यलेखन सुरू केलें. तांणी रोमी लिपींतल्यान शेक्सपियराच्या नाटकांच्यो काणयो अणकारीत केल्यो. तांणी 1913 मोगाचें लग्न आनी 1948 पवनाचें तपलें ह्या नांवान मॉलियराचीं नाटकां कोंकणींत हाडलीं. तशेंच 1937 ह्या वर्सा अरेबियन नायट्सांतले अबू हसनाचे काणयेच्या आदारान झिलबा राणो हें नाटक 1937 रचलें. गोंयबाबाचो चड म्हत्वाचो आनी विस्तारीत केल्लो वावर म्हळ्यार व्याकरणीक वावर. कोंकणीचो दुस्वास करून तिका नाका आशिल्लीं नांवां दिवपी लोकांची तोंडां तांणी आपल्या व्याकरणीक वावरान बंद केलीं. कोंकणीची अक्षर वळख घडयतना तांणी नाद, स्वर आनी शास्त्रीय विस्कटावणी करून कोंकणींतलें नादशास्त्र रचलें. कोंकणीची वर्णावळ, उच्चार आनी व्याकरणीक बांदावळ हांची फोडणी करून तांणी कोंकणीची व्याकरणीक बांदावळ
हें पुस्तक आमकां दिलें. 1949 सालांत तें उजवाडाक हाडलें. ह्या पुस्तकांत तांणी कोंकणी ही मराठीची बोली नसून ती एक स्वतंत्र भास अशें म्हळां. तातूंत तांणी कोंकणीचे नाद, उतरां, लिंग, वचन, विभक्ती धातू हांच्या आदारान कोंकणीचें वेगळेपण दाखयलां. गंभीर विशय, इतिहासाचें संशोधन, व्याकरण, कोश अशा किचकटीच्या वावरांत घुस्पल्ल्या शेणै गोंयबाबांक भुरग्यांचो विसर पडूं नासलो. तांणी तांचे पासत भुरग्यालो इश्ट हें सोबीत पुस्तक बरयलें आनी 1935 वर्सा उजवाडायलें. तांणी कोंकणी खातीर केल्ल्या मोलादीक वावराक लागून तांकां कोंकणी साहित्याचे जनक अशें म्हळां. कोंकणी भास लिखीत पावंड्याचेर व्हरपी तें एक युगपुरीस. कोंकणी भास दुबळी न्हय तर ती गिरेस्त म्हणपाची गवाय तांणी वेगवेगळ्या मळार पुस्तकां बरोवन संवसाराक दाखोवन दिली. शेणै गोंयबाबान आपलें पुराय जिवीत कोंकणीच्या उदरगती खातीर ओंपलें. कोंकणीच्या मोगान उपाट भरिल्ल्यो कितल्योशो पणट्यो पेटोवन हो कोंकणीचो जनक 9 एप्रील 1946 ह्या दिसा संवसाराक अंतरलो. पूण ताच्या काळजांतली कोंकणीची जोत अखंड पेटत आसा आनी पेटत उरतली.